डीडी आनी चॅकाची पद्दत बंद करून ई पेमेंटा वरवीं उदकाची बिलां फारीक करपाक उर्बा दिवपाचो निर्णय. दर म्हयन्याक बिलां दिवपाचो यत्न पीडब्ल्यूडी मंत्र्याचें उतर. गोंयांत उच्च न्यायालयाच्या कामकाजांत इंग्रजी बरोबर कोंकणीचोय वापर जावचो हे खातीर करतलो यत्न. गोंयांतल्या जनतेचेर 4 भाशांचो आसा प्रभाव. आमी उलयता कोंकणी, खबरापत्र वाचता मराठी, चित्रपट पळयता हिंदी आनी बरयता इंग्रजी म्हण मुखेलमंत्री दोतोर सावंताचें म्हणणें. मादय अभयारण्याक वाघ क्षेत्र म्हण मान्यताय दिवचो ना. हांगा येवपी वाघ हे भायले आसा, ते हांगसर रावपी वाघ न्हय. रानमंत्री विश्वजीत राणे हांचें विधान. दाबाळ हांगसर दूदसागर न्हंयत बेतोड्डेच्या तरणाट्याक बुडून मरण. ताच्या वांगड्याक वाटावपाक यश, मात गंभीर स्थितीन उदकांतल्यान भायर काडिल्ल्यान गोमेकोत केला दाखल. म्हायती मेळटाच पुलीस घडणूक थळार दाखल. आयपीएचबीच्या 28 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांक सेवेंतल्यान काडिल्ल्यान तांच्यांनी केलें आंदोलन. तांचे प्रस्न आयकून घेवपाक सांत थळावो आमदार विरेश बोरकार आनी आपाच्या फुडाऱ्यांनी घेतली आंदोलकांची भेट. तांच्या बरोबर रावपाचें दिलां उतर. पिळण बार्देसांत मायक्रोसॉफ्ट कंपनीचे कर्मचारी आशिल्ल्याचें सांगून रीण मंजुरेच्या नांवा खाला विदेशी नागरिकांची फटवणूक करपी एक बनावट कॉल सेंटर पुलिसांनी हाडलें उक्ताडार. पर्वरे पुलिशेन गुजरातांतल्या 5 दुबावितांक केल्या अटक.